फोंड्या तालुक्यात जायत्या गरीब नागरिकांनी जमनी रूपांतरा खातीर अर्ज केला आणि सध्या 224 अर्ज प्रलंबित आसात। या फाटभुंयेर कलम 39 रद्द करचो न्हय म्हण तातूंत दुरुस्ती करून वर्गीकरण करचें आणि जमनीची मर्यादा थारावची अशी मागणी प्रोबस क्लब फोंडेचे ज्येष्ठ नागरिक संघटनेन केला। संस्थाक, समाजसेवेच्या संस्थाक तशेंच वैयक्तीक अर्जदाराक हाचो फायदो मेळपाक जाय अशें मत तांच्यांनी उक्तायलां। देवस्थान आसा ताका दुसरे निर्णय हेल्थ हॉस्पिटल ताका दुसरे अशी स्टेजीस करपाक जाय। ओके 39 डेज काय बरोबर न्ही, कित्याक ताजे पासून आज 224 लोक आसा तांची कितले हाल जातले, तांणी 2 वर्सां त्रास करून तांकां जे मेळ्ळा तांची परिस्थिती कितें जातली हाचो थोडो विचार जावपाक जाय। कारणाक म्हणना पण चेंजीस करा। जशें 16B वयल्यान बदल करून 17(2) जालें, 72 म्हयन्यान आतां 39 जालें, तातूंत जर थोडेशे चेंज करून हे जर लोकांक एडजस्ट एकोमोडेट भितर करत जाल्यार तें आमकां दिसता की तें चड बरें आसता। तेन्ना तुमी कितेंय बदल करतना आमकां सांबाळून करात। स्क्रॅप करचो न्हू म्हणजे बारीक लोक जे पळय येतात तांकां सांबाळून करपाक। 39 डेज स्क्रॅप करचो न्ही, हां 39 डेज स्क्रॅप करचो न्ही म्हणटा। 39 डेज स्क्रॅप करनाका, तातूंत खूब गरीब लोकां फटको बसतात। 39 डेज मॉडिफाय करात, दुसरो लो वाडा कितेंय करात, दुसरो लो वाडपाक वेळ लागता आनी ते मॉडिफाय करून बारीक जे गरीब लोक आसा संस्था ज्यो आसा तांकां सांबाळा।